मडगावच्या श्रीकृष्ण देवस्थानान घडोवन हाडिल्ली पहिली अखिल गोंय आमदार श्री पावर लिफ्टिंग सर्त 17 आनी 18 डिसेंबराक मडगांवांत जातली। ही सर्त फकत गोंयच्या खेळगड्यांक उक्ती आसतली। गोंयच्या तरणाट्यांक चालना दिवपाची आस्त आशिल्ली ही पॉवर लिफ्टिंग सर्त राज्यांतले सगळ्या दादले आनी बायलां खेळगड्यां खातीर उक्ती आसतली। दादल्यांचो वजन वर्ग 59, 66, 74, 83, 93, 105 आनी ताचे वयर आसा, जाल्यार बायलांचो वजन वर्ग 47, 57 आनी 59 किला वयर आसतलो। ऐकात। ही आता इमिजिएट 17 तारखेक जातली। बरे तरेन प्लॅनिंग केला। हो विचार कित्याक गोंयच्या भुरग्यांक खूब उमेद आसा, ऑपॉर्च्युनिटी कमी आसा। सो आमी खंयच फाटल्यान रावचे ना की बाबा भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळची न्ही। हांवें पळयलां, हांव स्वता जिमान वचपी भुरग्यांक भरपूर आवड आसा पूण ऑपॉर्च्युनिटी मेळना। सो थ्रू दीस ऑर्गनायझेशन वी वॉन्ट टू प्रोमोट पॉवर लिफ्टिंग। आनी आनीक तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार फेब्रुवारी म्हयन्यान आमी वेस्टर्न झोन आमी गोवा पॉवर लिफ्टिंग एंड स्पोर्ट्स असोसिएशन आमी आमची कमिटी वेस्टर्न झोन ज्या झोनान 6 स्टेट्स येतात इन गोवा वी आर प्लॅनिंग टू ऑर्गनायज चॅम्पियनशीप which will include 6 states which is called West Zone. फेब्रुवारीन मोठ्या प्रमाणाचेर आमी एक चॅम्पियनशीप करपाचे आसा। 2018 आमी आनाफोताचेर बॉडी बिल्डिंगाचे केल्ले अशेंच मोठ्या प्रमाणाचेर। सो ताका आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो। सो ह्या फाटी मातशें दुसऱ्या भुरग्यांक प्रमोट करपा खातीर आनी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक प्रमोट करपा खातीर आनी ह्या फाटी आमी पावर लिफ्टिंगाचें करपा ठरयलें। आनी तांणी इलेक्शन कार्ड बी कंपल्सरी केला सो दॅट गोंयच्या भुरग्यांकूच मेळपा जाय चान्स आपले टॅलंट दाखोवपाचें। ना जाल्यार भायल्या भुरग्यांक मागीर ते वेस्ट झोनाचे करतात तेन्ना दे कॅन शो देयर टॅलंट। सो दिस टायम इट इज मेनली फॉर गोवन स्टुडंट, गोवन बॉयज एंड गर्ल्स। 66, 74, 83, 93, 105 and 105 plus above कॅटेगरीज अश्यो 7 कॅटेगरीज आमी दवरल्या। फाटल्या फाटी आमी 6 दवरलेली पण भुरग्यांचे पार्टिसिपेशन्स आनी हे पळोवन आमी आतां कॅटेगरीज ह्या फाटी वाडयल्ली आसा। तशीच वुमन्साची 47, 57, 69 आनी 69 प्लस ह्यो तेंच्यो 4 कॅटेगरीज आसतल्यो। सो ईच कॅटेगरीन आमी 3 प्रायज दवरलेले आसा, कॅश प्रायज, ट्रॉफी आनी सर्टिफिकेट, मेडल आनी सर्टिफिकेट। आनी अपार्ट फ्रॉम दीस हेंच्या भितर स्ट्रॉंगस्ट मॅन आनी स्ट्रॉंगस्ट वुमन्स आसतले। ते बेंच प्रेस, डेड आनी स्कॉट्साचें कॉम्बिनेशन करून काडटा। तेकाय आमी व्हडली ट्रॉफी आनी कॅश प्रायज दवरलेले आसा। अपार्ट फ्रॉम दॅट स्ट्रॉंगस्ट बेंच, स्ट्रॉंगस्ट स्कॉट आनी स्ट्रॉंगस्ट डेडलिफ्ट दवरला आमी ऑफ ऑल ते कॉमन फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स। तेतूनय आमी सेपरेट इंडिविज्युअल प्रायजीस दवरलेले आसा। सो 17 तारखेक आमचे ऑफिशियल वेईंग आसतले 8 ते 10 पर्यंत आनी तेज्या उपरांत कॉम्पिटिशन स्टार्ट जातले। आनी 17 तारखेक ज्यो कॅटेगरीज आसतल्यो त्यो मेन कॅटेगरीज 59, 66, 74 एंड 83 आनी वुमन्साच्यो 47 एंड 57 कॅटेगरीज ह्यो 17 तारखेक आमी करतले। आनी नेक्स्ट डे 18 तारखेक मेन्स कॅटेगरी 93, 105 आनी 105 प्लस आसतली अबाव, आनी वुमन्स 69 एंड 69 एंड अबाव आसतली। सो ही सेकंड डे आमची आसतली आनी तेतून तांकां आमी लंच दितले। ऑर्गनायझेशन केल्लें आसा तें ओन्ली फॉर गोवन एथलीट्स। आमी खुबशे पळयतात हांगा की भायले येवन हांगा खेळून वता, तेज्या खातीर आमी ह्या फाटी इलेक्शन कार्ड कंपल्सरी केल्लें आसा फॉर ऑल दी एथलीट्स। जो कोणूय पार्टिसिपेट करता तेणें आपलें इलेक्शन कार्ड घेवन येवचें आनी जर तो बिलो 18 आसा जाल्यार खंयच्याय इन्स्टिट्यूशन किंवा कॉलेज कार्ड तेणी कॅरी करपाचें। 500 रुपीज एंट्री फी आसा तांकां। आनी हेतूंतल्यान आमी जानेवारीन नॅशनल्स आसा, वी आर एफिलिएटेड टू इंडियन पावर लिफ्टर्स फेडरेशन, आनी तेतून जानेवारीन नॅशनल्स आसा विशाखापट्टणम। तेतून बेस्ट परफॉर्मन्स वायज सिलेक्शन आमी करतले। कॅटेगरी वायज करचे ना बट परफॉर्मन्स वायज करतले बिकॉज सिन्स इट इज अ नॅशनल चॅम्पियनशीप। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार।